रुबी रियल्टर्सान मोबोर केळशी वाठारांत केल्लें बांदकाम नेमाक धरून ना अशें मत उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बिरेस्तारा उक्तायलें. कोण पुरोवन ह्या कमर्शियल प्रकल्पाचें बांदकाम केलां अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्ल्यान ह्या अधिकाऱ्यांनी बिरेस्तारा प्रकल्पाची पळोवणी केली. थळावी पंचायत लोकां बरोबर रावतली अशें सरपंच वियोला डिकोस्तान स्पश्ट केलें. उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बिरेस्तारा केळशी वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामाची पळोवणी केली. रुबी रियल्टर्सान मोबर वाठारांत केल्लें बांदकाम नेमाक धरून ना अशें उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. रिलोकेट जाल्या थोडे वॉटर बॉडीज मोस्टली फंड आहा ते मातशें तेणी शिफ्ट केला आनी थिंगा बाकी कडेन तेणें बांदकामां यूज केलें तें कॉलम घातलें. म्हणजे तुम्ही म्हणत होता ते हांगा इलिगेटी जाल्या? हय, रिलोकेट जाल्या. इलिगेटीची जाल्या, नाला डॅमेज केल्या, ते बाउंड्रीज डॅमेज केल्या, ते रिलोकेट करपाक जाय. उदक फ्लो जाता, वॉटर फ्लो जाता, उदक फ्लो जाता पूण मातशें डायवर्ट केलां एज पर द अलायनमेंट आमकां दिसना. बेकायदेशीर बांदकाम आमी करूंक दिवचे ना अशी शिटकावणी आंतोन आफोन्सन दिल्या. The very fact is this belongs to the person, this field belongs to the person who gave license for this project. You understood? The Sarpanch, the former Sarpanch, he gave license for this project and he is allowing his own paddy field to be destroyed. केळशी ग्रामपंचायत लोकां वांगडा रावतली ही गजाल सरपंच वियोला डिकोस्तान स्पश्ट केली. ना लोकांनी जेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलां जाल्यार पंचायत लोकां सायडीच्यान रावतली काय पंचायत कितें करतली? आमी लोकां फाटीं रावताय न्हू, कित्याक पंचायत इलेक्टेड मेंबर कित्याक येता इलेक्ट जाय न्हू, सो लोकां हेल्प करपा जाय मागीर आमी. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक. GPL T20च्यो मॅची ब्रेस्तारा सावन सुरू जाल्यो. पयली मॅच जिनो स्पोर्ट्स क्लबान 63 रनांनी जिखली. सर्वोदया स्पोर्ट्स क्लबाची इनिंग 114 धांवड्यांचेर सोंपली. जिनोन पयली बॅटिंग करून 177 रन काडिल्ले. जिनोच्या मोहित शर्मान सगळ्यांत चड 71 रन काडले. तो मॅन ऑफ द मॅच थारलो. GPL T20 प्रुडंटाचेर पळयात लायव्ह. Full this time and there is no fielder to stop that ball. Another boundary in this over. Coming down the wicket, taking the ball on the halfway and played straight into the gap. Another beautiful boundary from Rohit. Another beauty, another same result. Back-to-back boundary from Rohit Asnodkar. और इस बार उठा दिया, बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पे और ये निश्चित तौर पर और इस बार जोरदार अपील और लगातार दूसरा झटका और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खिलाया. कवर की दिशा में देखना होगा वहां पे फील्डर काफी. What a shot there, cracking shot but fielder placed there and what a shot this is, right out from the middle of the bat, bang she goes. Player just flashes it beautifully and gets off the mark with a boundary. Target of 178 to win. Nicely flashed it away. One bounce, बाउंड्री. और इस बार बढ़िया टाइमिंग के साथ इस गेंद को खेल दिया है. Once again flashed it beautifully and this ball will travel. It will win the race for sure. और इस बार आड़े बैट से इस गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में 4 रन. Flashed away, another wicket goes down. The very first ball wicket, the very last ball wicket. और इस बार बहुत ही सुंदर टाइमिंग के साथ. ओ वहां पे देखना होगा अंपायर का इशारा क्या हो सकता है. Coming down the wicket misses and the wicketkeeper does the flashy shot. There is a fielder down the throat. Ilyas Naru depart. इतल्याने खबरांचें चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.